बहिणीनो, 2000 वर्सां आदी एक मिशनरी ह्या संवसाराक आयलो आनी तो जावन आसलो जेजू क्रिस्त. सगळ्या मनशा कुळाक बरी खबर हाडून आयिल्लो बाचवेची सोडवणेची. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, बंदडेंत असल्या मनशाक, पातकाच्या बंदडेंत असल्या मनशाक, संवसारी जिविताच्या बंदडेंत असल्या मनशाक, कोटेपणाच्या बंदडेंत असल्या मनशाक, पिडेशिरेच्या बंदडेंत असल्या मनशाक सोडवणेची बरी कपार जेजू हाडून आयलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, 2000 वर्सां उतरली तरी 2020 आमी आसाव आनी की त्या देवाची सोडवण आमी भोगून आसाव. तो जेजू क्रिस्त मिशनरी ह्या बापाचो संदेश घेवन ह्या संवसारांक आयिल्लो आजुनी आमचे मदें जिवंत हजर आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उंड्याच्या रुपार भावा भयणीनो, आज तुज्या आनी म्हजे मदें तो हजर आसा. ह्या उंड्याच्या रुपार तो आमकां हर एक रितीन आशिर्वादीत करता, आमचेर बेसांवां घालता, आमचे दुखां तो पुसता, आमच्या कश्टांत दुखांत हर एकांती तो पावता. असलो मिशनरी जेजू क्रिस्त आमचे मदें उंड्या रुपार थोड्याच वेळान येतलो. बाबा भयणीनो, ह्या सोम्या सांगता वो 1 घंटो आमी करसिया. तिच्या सोम्यान आमकां हाडली बरी खबर आज आमच्या काळजांनी रिकोवन दी. त्या सोम्याच्या शुभ वार्तेच्या संदेशाद्वारे आमी सगळ्यांनी आमच्या पातकांतली सुटका जोडोंको, आमच्या कश्टांतली सुटका जोडोंको, आमच्या पिडेंतली भलायकी जोडोंको आज तो जेजू क्रिस्त आमकां बोळ दिता. त्या सोम्या मुखार आमी दिंडेर पडोवंक आमकां तयार करया. सोमेशो पवित्र आशिर्वाद आयच्या दिसा आमकां मेळटलो. ताच्या सोम्याच्या संगातपणान देवया. जेजू आमचे मदें ह्या घडये येता. उंड्या रुपार आमी ताका स्वागत करया, आराधन करया. आराधने, आराधने, आराधने येसुविगे, आराधने, आराधने, आराधने येसुविगे. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वैभव बहिणी, तुझ्या जीवितांत तुका गळयत असताना, तुझ्या जीवितांत कस्सो पार वोवून ताकनातल्या वेळार तू असा एक जावनातल्या वेळार वय वस स्वामी, वस उंड्या रुपार असलो जेजू स्वामी तुझी दुकां पुसतालो. तुझ्या जिवितांत तुझे कष्ट सोसूंक ताकनातल्या वेळार वस्तू स्वामी आपल्या कृपेची आशीर्वाद तुझे भितर वतलो, तुका धैर्य दितलो, तुका बळ दितलो. भिये नाका पुता तुवें, हांव आसां तुज्या सांगता. हर एक म्हज्या बेजाराच्या वेळार एक सुरपणाच्या वेळार हांव आसां, भिये नाका. तुज्या सांगता हांव आसां म्हूण म्हाका धैर्य दितलो. म्हजें जिवीत सगळें ताचेर ताणें वावून काण केलां. म्हणजे कश्ट दूख खंत बेजाराय सगळी ताणें ताचेर काण केल्या. वय बाबा भयणी, कितें व्हर मोग ह्या समयान म्हाका दाखयला. म्हज्या जिवितांत त्या घडये म्हाका भोगुल्लें एक सरपण पुणूच ना म्हणल्या वेळार म्हजो जेजू म्हाका सोडिना, म्हजो जेजू म्हाका म्हणजे संगत रावता, म्हणजे कश्टान म्हाका बळ दिता म्हणलें धैर्य ताणें म्हजें तें घालां. ताणें म्हजें काळीज पडलां, ताणें म्हजी जिवितां पडलां, ताणें म्हजें कुटुंबां पडलां. हांव सुकोन पडतना पर्यंत म्हजे हर एक पातक ताणें बक्षिलां. आपल्या अमूलीक रक्तान म्हजे ते दर्येक पातकाची कथा ताणें धुवन काडल्यांत, पातकाची मुळां उमटून उडयल्यांत. भावा भयणी, असलो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या कंदीत, आमच्या बेजाऱ्यांत 2000 वर्सां आदीं कशें ताणें केल्लें तसो आज म्हजे लागीं करता. म्हज्या जिवितान म्हाका धैर्य दिता. कोण कितें म्हणलें तो पळयना, ताका संवसाराच्यो संगती लेखाक घेना. बगार ताका मोग मात्र अपरिमीत मोग दाखोवन दिल्लो तो जेजू क्रिस्त आज म्हज्या जिवितान मोगाचो शिवर वता. वय बाबा भयणी, असल्या मोगाच्या शिवरान हांव भिजोन आसा. म्हजें ती धैर्य फळ देवाची कृपा दराळ वळोन आसा. ह्या खातीर त्या सोम्याक आमी आराधन करया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
मान दान मान महिमा तुका चुकलाप तुका तुझी तुका वंदन तुका येशू तुझ्या सर्वंदराम जरया जगन्नाथ तुका जर आमची तावची विस्मरणा हालेलुया 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 बोश्यां बाबा बहिणीनो ही गडी बोर उंड्यार पार जिवंत म्हज्या आनी तुमचे मध्ये हादराच्या सोम्याचेर दिश्ट घालया बाबा बहिणीनो ही गडी बोर ह्या सोम्याक आमी पळोवया सर्गीन तावन बोरी कबार सगळ्या मनशा कुळाक हाड 2000 वर्सां ती वस्तू जेजू आयिल्लो बाबा बहिणी संसार कश्टान बुडलो मनशा कुळो गुलामपणान बुडले मनीस पातकान सडबडतलो मनीस मनशाती बरी जाल्लो मनशाचे आत्मीक स्वरूप विपाडून गेल्ले देवाची भुरगीं जावन मनीस पातकाच्या कोंडांत लोळटालो द्वेष राग मोसरो स्वार्थ हागे जिद्द कामातुराई निष्कळपणू हे मनशाती बरोवन गेल्ले देवाचे अपुर्ब्याचे स्वरूप मनशाती आसले नपयस जाल्ले वय बाबा भयणी कितें देवान मनशाती चिंतले विरोध संवसारांत घडिल्ले आनी हे देवाक पळोवंक तांकले ना देव ओगो रावलो ना हे पळोवन बगार या मनशा कुळाक देवसराच्या दावलेंतले सोडय देई भुमी वैकुंठांत आपल्या सारक्या आनी शिरपाच्या मनशाक एका घडयेची आशा दाखोवन त्या हादावकांनी येवेक पातकाक सांपडयल्ल्या देवसराक नाश करी जाय ह्या देवसराच्या दावलेंतले मनशा कुळाक सोडय जाय खंयच्याच देवसरान मनशाक मरण हाडले मरणाकारण केले मनशाक त्या देवसराक नाश करून जिवीत दिताय म्हणल्यार एका उद्देशान भावा भयणी जेजू आमचो मिशनरी ह्या संवसाराक आयलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो 2000 वर्सां उतरली आज आमी आसा आमच्या संवसारांत आनी तुम्ही देवाची प्रतिरुपां बाबा बहिणीनो जे सारखे मुझे ते आनी तुझे ते आसा हे देवाचे रूप पूण ह्या देवाचे रूप आमी ह्या संवसारांत हस्कत काय सांपडटना आमी ह्या संवसारी जिविताक बली जात आसतना आमी संवसारी आशे कुशेक वळख जात आसतना राग मोसर हागे जिद्द आनी कितें पडसाड स्वार्थ हे आमचे ती बरोवन येत आसतना भावा भयणीनो आमचे दैवीक स्वरूप बिबाड जाता आनी आमी गुलाम सांपडटा पूण आमचो सोमी आमकां पळोवन ओगो रावना आमकां पळोवन तो ओगो रावंक ना बाबा भयणीनो 2000 वर्सां आदीं तुज्या आनी म्हजे खातीर बारादी कुरीस काण घेवन तो कालवारीच्या दोंगरार चल्लो कित्या खातीर तुका आनी म्हाका सोडोवच्या खातीर
पातखिजीनी बदला बरी का बारसात माना वेळ भरती झालो मार्कासो वांजेल आद्य 1:15 ताणें सांगलें आमकां बरी खबर परगटली. बाबा भयणीनो, आज ह्या सोमयातय आमी हर एकली निजाकी बगी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, आज बरी खबर आमचो सोमी आमचे खातीर संवसाराक आयला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमकां बरी खबर आज जेजू आमच्या पातकांतले बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमकां बरी खबर जेजू आमचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमकां बरी खबर जेजू आमची पिडा गुण करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमकां बरी खबर आमच्या सर्व अस्कांतले सोमी आमकां आमचे ते अस्कत कान उडयतलो, आमकां बळादी करतलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमची सर कांतनी दूख बेजाराय तो पयस ती आमचे तान धूप ती उमटून काडटलो आनी आमकां शांती समाधान मोग दैवीक आमची ती संतोष आमचे ती भरतलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाव भयणीनो, ही बरी खबर सोम्यान आमकां हाडल्या. त्या देखून सोम्याक आमी अर्सिया तुमची जाप मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. बापाचो अभिषेक्त मिशनरी जावन मनशा रूप घेवन आमचे मध्ये आयिल्ल्या सोम्या जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. जॉर्दान न्हंयचे थडीर पवित्र आत्म्याच्या रुपार अभिषेक्त जावन हो मोगासो पोतो म्हजो मोगासो पोतो हाचे तुमी ऐका म्हणून बापान दृढीकृत केल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. पवित्र स्नान उपरांत अरण्यांत 40 दीस आनी 40 राती उपास करण तुझ्या मिसावाक तुकास तयार केल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. वेळ भरती जालो पातखिजीनी बदला बरी खबर सत्मा ना म्हणल्या उल्यान गालिलेयान तुझे मिसांव आरंभ केल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. गालिलेच्या रस्त्यांनी दोंगरा गुड्यांनी दर्या थडींनी देवळांनी सिनागोगांनी उतार परगटून लोकांक उजवाड दिल्ल्या बापाचो मिशनरी जावन आयिल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. पिडेस्तांक गुण करचे मिसांव जावन खोडकार खुर्डे तोंटे मोने आरिगार आनी सर तरेच्या पिडेतावन पिडेस्तांक तुझ्या स्पर्शान आनी उतरान गुण केल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. तुम्ही जावन आसात पृथ्वीचे मीठ आनी तुम्ही जावन आसात संवसाराचो उजवाड म्हूण हर एक क्रिस्तावाक एक मिशनरी म्हूण दाखोवन दिल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाड म्हणल्या उतरा प्रमाणे ह्या संवसाराक येवन उजवाड जावन आयिल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. तुझ्या मिसांव कामाक मासली पाकतल्या पेद्रूको आनी ताच्या बाबा आंद्रेक जाकोबाक आनी जुवांक सुंगा गड्यार बसून आसल्या मातेवाक अंजुराच्या रुखा मुळांत बसून आसल्या नतनायलाक आपयिल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. तुझे मिसांव केवल जुदेवांक मात्र न्ही बगार सिरिया समारिया आनी सहराष्ट्रांक शिकयल्ल्या आनी राजाची बरी खबर गाजयल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. खोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक घोंटेर आसात पूण मनशात पुताक भाते देगूंक जाय सुवात ना म्हणून मिशनरी जातिल्यांनी त्याग करी जाय म्हणलें लिसांव शिकयल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. 12 जाणांक तशें 70 जाणांक आपोवन तांकां तरबेत करन सर तरेची पिडा गुण करची देंवसरांक दवडोवची पदवी दिवन मिशनरी वावराक धाडलेल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. तुझ्या मिसांवा खातीर जीव दिवंक तयार आसा जाय म्हणलें दाखोवंक एक खरो मिशनरी जावन काळवरीच्या दोंगरार जीव दिल्ल्या मोगाळ जेजो. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. पेल्याच्या
वसा परत तांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी तांकां पळय स्नान दिया म्हूण शिसांक मिसांव असो आदेश दिल्ल्या मोगाळ जेजू मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तुजी पवित्र सभा दगदितेल्या सावलाक आपोवन ताचें परिवर्तन करन सर्व गांवांक ताणें ताचे बरी पात शुभ वर्ता प्रसार केल्ल्या मोगाळ जेजू मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तुझ्या भारतान शिसांक सर गांवांक धाडन तांकां रक्त साक्षी करण सगळ्या संवसारार भावार्थ विस्तार अशें केल्ल्या मोगाळ जेजू मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू आमच्या भारतांत सांत थोमास सांत फ्रांसीस सवेर आनी विविध मेळाच्या रिलिजियस मिशनरी हांगासर धाडन आमकां भावार्थाचें देणें फावो केल्ल्या मोगाळ जेजू मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू भावा भयणीनो आमी कितले सोम्याचो उपकार बवडले रे पावचे ना सोमी केवल मिशनरी जावन आयलो मात्र न्ही ताणें सगळ्यांक आमकां मिशनरी केल्या भाव भयणीनो ताची रातची बरी खबर परगडचें भाग आमकां दिलां हांव आनी तूं सगळे आमी एक मिशनरी आमचे क्रिस्ती जिवीत मिशनरी जिवीत हर एक दीस आमकां उलोवंक आसा कोणा विशांत जेजू विशांत Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां जेजू विशांत उलोवंक आसा आमकां जेजून केल्ल्या बऱ्या कृत्या विशांत उलोवंक आसा जेजून आमकां आमचे खातीर केल्ल्या सोडवणे विशांत उलोवंक आसा कितें व्हरतें भाग आमचे आमी मिशनरी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो आज हांव त्या सवा पळोवन आसतलो आनी ह्या वेळार जायतेनी हांगासर म्हाका सांगलें फादर आमी मागलें आमकां मेळ्ळें ह्या जेजू म्हणल्यार मिशनरीन कितल्या जाणां बरें केल्लें आज आमच्या पिरगेंतलो राकेश आज म्हजे लागीं येवन म्हणूंक लागलो फादर देवान आमकां ह्या पोटी बरी मासली मेळा शिकेली आमच्या वावटीक फळ दिलो एकली म्हणूंक लागली पोरस काल न्ही पोर फादर आमची विजा एप्रूव जाली फादर तूं अर्गां देवाक एकली म्हणाली फादर आमकां भलायकी दिली तुमच्या आराधनाचे आमी भाग घेवन आनी एकली म्हणूंक लागली एक कुटाम कोवीड पिड्यांतलें ते सगळें कुटाम ते भलायकी जोडून सुटका जोडून पावलें एकल्याक मस्त समाधान मेळ्ळें एका भयणीक आतां सोलोवंक जायनातलें काल म्हाका फोन कर म्हणूंक लागली फादर हांव 50% आतां बरी जाली आतां म्हाका सोलोवंक जाता आनी की परतें बरें जावंक मागा फादर बाबा भयणीनो हे जेजू म्हणल्यार मिशनरीन आमचें थंय केल्लें तुमचें थंय कितल्या जाणां थंय हें केलां कितलेशा जाणांक आमकां जेजून बरें केलां जेजून आमकां आपडलां असलें तेजें ते देवाचें विचित्र काम आमचें थंय चलोवंक आसा एक घडयेभर आमी सगळीं अर्गां दिवया सोम्यान आमकां केल्लें बरेंपण वाकणया ताका हरसिया ताका नावाडया ताची स्तुती करया जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गाने संसार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गाने संसार सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य वासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लागोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानाने माज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यानाने माज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया जेजू काकुळटार आमकां बक्षितान धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता जेजू काकुळटार आमकां बक्षितान धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता पदकाच्या तोंडान पुडून आसलेल्या अज्ञात मुजे तो नितळ तो करता
हक्काच्या खोडात पुढं नसलेल्या अज्ञात तो नितळ करतात. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानाने मग्न मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. ध्यानाने मग्न ध्यानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. तुझ्या जीवितात दांडची मेघा भद्रकड पावयर तोरा वयतात. तुझ्या जीवितात दांडची मेघा भद्रकड पावयर तोरा वयतात. नव्या जीवितात तुझ्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयतात. नव्या जीवितात तुझ्या ताळ्यात एक नवे गे तो गावयतात. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानाने मग्न मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. ध्यानाने मग्न मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. हालेलुया 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 बाबा भयणीनो, हे घडी बोर आमचे काळीज जेजू म्हणल्या मिशनरी थावन येवची उतरां आयकोंक तयार करया. मौनपणी जेजूक आमचे भितर भोगया. जेजू आज सांपावलो मारी पात आमचे लागी उलयता. जेजूक दग दिल्लो, जेजूच्या पवित्र सभेक दग दिल्लो सावलो दमस्काच्या वाटेर धरणीक शेवटून जेजूचो मोग भोगलो सांपावलो. ताचे मारी पात जेजू कितें उलयता तें एक घडी बोर आयकोवया. एक घडी बोर आमी उबे रावया. रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 वाक्य 8. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. आनी हेंच आमी परगटतांव तें उतर. जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगटशी जाल्यार देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, एकलो तारण जोडटलो. पूण ताका सत मानूंक नासलेले ताका उलो मारतले कशें? ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका सत मानतले कशें?
आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे? प्रचार करून धाडल्या शिवाय कोणी प्रचार करचें कशें? पवित्र पुस्तक सांगता हा कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हाडून येतलेचें. पूण सगळ्यांनी बरे खबरे पाळो दिलो ना. कित्याक इजायान सांगले बरी, सर्वेस्परा आमी परगटलेले उदार कोणें सत मानला? तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ता परगट केले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बोशया. बाबा भयणीनो, तुमच्या घरांनी थोडी बोटी एक ल्हानसो अनुभव जालो आसतलो. आमी घरा सुणी पोसता आनी हे सुणे बांदून घालता आमी एक गुडान घालता आनी त्या सुण्याक आमी लागीं आसतना थोडी बोटी ती सुणी कितें करतात गे म्हळ्यार जोर भो मारतात, शिमटे हलयतात, कुंय 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 कर कितें शेले करता थोडी बोटी. कित्या खातीर जाणात तुमी? ताका आमी गुडांतले सोडीचे म्हणून, गुडांतले सोडीचे म्हणून. बाबा भयणीनो, मनीस ह्या संवसारांत कश्ट म्हणल्यार गुडांत बंदडेंत आसता. पातक म्हणल्यार बंदडेंत मनीस आसता. हांव आनी तुमी मस्त बोटी हो अनुभव आमकां जाता. आनी ह्या वेळार आमी कितें आशेता? कोण आमकां येवन एकलो सुटका दितलो, कोण एकलो आमकां येवन कुमो करतलो, कोण एकलो आमकां बरें करतलो म्हणून. आज हांव टीव्ही पळोवन आसलो दनपारां आनी ह्या टीव्हीचेर जायते कॉमेंट्स, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ ನಾಯಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून. MP मिनिस्टर उत्तर कर्नाटकांत लोक कष्ट येता पूण एक MP ना एक मिनिस्टर ना आयिल्ले थोडे कितें इल्लेशे गेले नांवां तिकेत गेले आनी धांवले. कोण ह्या लोकांक सोडयतलो? कोण ह्या लोकांक खावंक दितलो? कोण ह्या लोकांची भूक थांबयतलो? कोण ह्या लोकांचे कश्ट समजतलो? कोण तांकां एक रावंक बिडार दितलो? सगळें वळोन गेलां, कांय ना. कोण तांकां आदार दितलो? बाबा भयणी, चिंतया आमी. आज जर तर हांव आनी तुमी त्या जाग्यार आसले हांव जाल्यार आमी कितले आशेव रावतले. कोण एकलो मनीस आमकां पावतलो गे म्हणून. वय बाबा भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं अशेंच घडयल्लें. लोक सडवंडराक राखून रावल्लो. कित्या खातीर? ते गुलामपणांत आशिल्ले, तांकां संतोश नातुल्लो, देवाचें गैरहजीरपण ताका भोगतालें. लेखा वरती नाका कितें आमी म्हणटा रिती नियमां लेखा वरती धरलीं. मनशापण तें मायाक जावन गेल्लें. असल्या परिस्थितींत लोक एका सडवंडराक देखून आसलो, राखून आसलो. आनी ह्या वेळार संवसाराक बरी खबर घेवन आयिल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, आमकांय आज तीच परिस्थिती 2000 वर्सां जालीं जेजू आमचे मदें आसा. जेजूक आमी भोगला पूण आमच्या जिवितांत आनीकी जेजू येसय. कित्याक हांव आनी तुमी बाबा भयणीनो आनीकी बंदडेंत आसा. कसल्यो बंदड्यो? थोड्यो बंदड्यो हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. पयल्या सुवातेर आमी पातकाच्या बंदडेंत आसा. बाबा भयणीनो, पातकाची बंदड आमकां रेवड घालता. आमी मनीस बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता. कितले आमी बरें जीव प्रयत्न करता तितले आमी सुखी करता.
आमच्याच जिविताचे दिश्ट घालया आनी एकल्या भशेन उलोवचें नाका. हांवें जिवची ती रीत, हांवें करच्यो वायट करण्यो, हांवें म्हजी ती चिंतची वायट चिंतना, म्हज्या काळजांत तातलो राग आनी द्वेश, हांवें हेरांशान बरो उलोवच्यो बऱ्यो खबर वायट खबरो, ह्या म्हज्यो काळजाच्यो ह्या कुडीच्यो ओडण्यो कितले फावटी हांव पातां करतां, कितले फावटी हांव सांपडोन पडटां. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 7 वाक्य 1 हांव सांपावल म्हणटा, हांव 2 सैमां मदें वत धरतां. एका कुशीन म्हजें तें आत्मीक सैम ते म्हणटा पातां करिनाका म्हणून, आनी एका कुशीन म्हजी कुडीचे सैम आनी ते म्हणटा पातां कर. खंयचे हांवें करूं नजो तें हांव करतां, कित्याक म्हजें ती अधिकार चलयता पातक. त्या पातकाच्या बंदडेंत हांव सांपडलां. भाव भयणीनो, आमी कितलींशीं जाणां पातकाच्या बंदडेंत आसा आनी आमकां सुटका जाय, सुटका जाय. दुसरी जावन आसा पिडा शिडा समस्यांची बंदड. आमी हर कितलीं जाणां आमकां ही पिडा आसा ती पिडा आसा. 2000 वर्सां जेजूच्या जिवितां पळयता हांव 12 वर्सां रक्तशास्त्रान पिडेन कश्टांची स्त्री, 30 आनी 8 वर्सां तो आरिगार पिडेन कश्टलो, तो कडकार, तो बार्तिमेव आनी कितले कुर्डे आनी कितले मनीस पिडेन कश्टताले. ते कितें राखून आसले? सोडवण धराक. जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमोत पाव म्हणालो तो कुर्डो मनीस, कित्याक ताका सुटका जाय आसली. बाबा भयणीनो, आमकां ह्या दिसांनी कश्ट सोंसून सोंसून थोड्यांक लेका वर्तें जालां. येणें कोरोनाची पिडा, येणें दुर्बळकाय, येणें रीण, येणें कश्ट, आतां पिडा, येणें पावस, दिसपडतें तें हे म्हणून कश्ट नश्ट आमकां पुरो जाला. मनशाकूड चलवून गेला. ह्या दिसांनी एक एकले जे कश्ट माथ्या वयल्यान आसात बाबा भयणीनो, असल्या परिस्थितींत आसा आमकां जेजूची गरज आसा. तिसरें जावन आसा सामाजीक वत्तड. मनीस बरें करून कशें व्हरता, पूण जिवच्या समाजांत आमकां सतलोवंक समाज सोडिना, बरें करून समाज सोडिना. सरकारी ऑफिसां वचतय लॉस दिसय, लॉस दिवंक नजो आमकां सांगता नियम देवा मुखार नैतीक तरान, पूण दिनासतना आमी फोर्स आमकां दिजत नाजाल्यार आमची कामां जायना. कश्टाचे सामाजीक रितीन आमी वत धरता. सामाजीक रितीन मनशाक मनीस वर्ग ते दलित आनी हे वर्ग आमी चिंता, मुसल्या वर्गाचे असले चिंताप आमचे ते सूख चिंताप. आमी सक्कड एकच देवात जाल्यार आमी सक्कड देवात एकच जाल्यार ग्रेस्त दुर्बळ तो वर्ग वो वर्ग सामाजीक वत्तड आमी बंदडेंत आसा. भाव भयणीनो, वेवस्थेची बंदड, आयची राजकीय वेवस्था बंदड. खंय जाल्यार सतानीत एक वाट ना. क्रायम कंट्रोल CCB कितें थंय तनखी करता, इन्फ्लुयन्स येता आनी थोड्यांची सूख दांपोन येता, थोड्यांची सूख मात्र उक्ते उजवाडाक येता. वत्तड, राजकीय वत्तड, असली परिस्थिती आमी बंदडेंत आसा. आधुनीक बंदड भाव भयणीनो, आमी हर एकली आमी पयशे आसता पळय आधुनिकतेच्या वत्तडांत आसा. आमची मोबायल, आमची इंटरनेट, आमी आजकालची सामाजीक माध्यमाच्या बंदडेंत आसा आनी आमकां जेजूची सुटका जाय. तर बाबा भयणीनो, कितें सांगता देवाचें उतर? देवाचें उतर सांगता जेजू म्हणलो आमकां सोडवून दिता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांपाव जाता तेन्ना सोम्याचें नांव उलो मार तुका सुटका मेळटली. सोम्याचो संदेश तूं आयज तुका सुटका मेळटली. सोम्याक कितले पटी उलो करताय ताच्या नांवाक उलो मारताय तुका सोडवून लाभतली. ताचें उतार, सोम्याचें उतार तुज्या काळजांत आसा, सोम्याचें उतार तुज्या मोतींत आसा, सोम्याचें उतार तुज्या तोंडांत आसा. तें उतार तुका सुटका दितलें म्हणटा. वय बाबा भयणीनो, 2000 वर्सांनी जेजू खंयसर गेलो सगळ्यांनी सुटका दिली. कितल्या जाणां ताणें सुटका दिली. सामारियाच्या स्त्रियेक सुटका दिली, जाकेवाक सुटका दिली आनी फातकी स्त्रियेक ताणें सुटका दिली. 12 वर्सां रक्तशास्त्रान पिडून कश्टाच्या स्त्रियेक सुटका दिली, हारिगराक सुटका दिली, कुर्ड्याक बार्तिमेवाक सुटका दिली, हर एकल्यान सुटका दिली. बाबा भयणीनो, जेजू आज आमचे मदें आसा. आज तेंच जेजूचें उतर आमकां सुटका दिवचें उतर. त्या देखून बाबा भयणीनो, आज ह्या मिसांव आयताराक आमी ह्या संदर्भाच्या ह्या वेळार आमी जेजू म्हणलो मिशनरी आमच्या जिवितांत येजय. बाबा भयणीनो, आमी सुटका सोडी दे, हेरांक आमी सुटका दिसय. त्या देखून आज आमकां देवाचें उतर सांगता आमी जेजूक परगटचे मिसांव करीचे.
जे ते देखून सांपावल्याच्या वाचमान सांगता सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो तारण जडतलो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो तारण जडतलो. तर सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारचें जाल्यार ताणें सोम्याक सत मानिचे म्हणटा सांपावल. सत मानिचे. ताका सत मानिचे जाल्यार ताचे विशयान ताणें आयकचें. ताका आयक कशें करीचें हें कोणें करचें? हांवें आनी तुवें. आयक कशें करीचें जाल्यार ताचे विशयान प्रचार करीचे. सोम्या विशयान सांगचें. प्रचार करीचे तर ताका धाडीचे. भावा भयणीनो, हांव आनी तुमी सगळीं आमी धाडलेलीं उडास्त बरयां. आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजूक परगट करचें. त्या देखून आमी जेजूक परगट करीचे. आमी जेजू परगट केल्ले वरवीं हेर सोम्याक आयकतले, सोम्याक पळयतले, सोम्याक भोगतले आनी सोम्याच्या नांवान सुटका धरतले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर बाबा भयणीनो, एक घडीभर आमी सगळीं उबे रावया. आमी देवाच्या कृपेन बरसय पवित्र आत्म्याची सकत मागया. ह्या घडये पवित्र आत्म्याचें बळ मागया. आमी सगळ्यांनी मिशनरी जायचे. आमी सकड ह्या संवसारान कश्ट भोगुल्लींच. आमी सकड जेजूची काकुळटणी मोग भोगुल्ली. आमी सकड जेजून आप पडलेली. आमी सकड जेजून तावन बरी जाल्लेली. सोम्याची सकत आमचे ती वळटा. आमचे काळीज त्या घडी पवित्र आत्म्यान भरोवन दी. आमी सगळ्यांनी मिशनरी जावंक आसा. आमी सगळ्यांनी एरा वचून जेजू पळोवंक आसा. आमी जेजू उलो मारूंक घरांक शिकोवंक आसा. त्या सोम्याच्या पवित्र सक्तेन बरया. आमची काळजां उक्ती करया. 2000 वर्सां आदी शिसांक पवित्रत्व दिल्लो जेजू आमच्या मुखार आसा. सकड आमी आतां भक्तीपणान पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी. लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी. भोळादी कर आमची अस्कचिणी. भोळादी कर आमची जिणी. वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोना. वावरूंक दैवीक शेतांत निस्वार्थ मोना. थेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान. थेलाय ताच्या मोगान. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. हालेलुया. 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 हालेलुया.
Hallelujah, 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 इकडे बोरबोश्या भाऊ बहिणीनो, सगळ्या पवित्र सभेपासत माग्या 2000 वर्सां आधी जेजू मिशनरी जावन आयलो. आज सगळी पवित्र सभा विशेषान पवित्र बेन विसलेले मकलेले देवाचे अभिषिक्त बाबा बहिणीनो, त्या जेजूक समर्पण दिया. मिशनरी जेजूच्या नावान उतार परगडच्या जेजूची शुभता परगडच्या देवान नेमलेल्या अभिषेक्तांक देवाक सोम्या भेटून दिवया. जेजू सोम्यान जेजू तुझ्या अभिषेक्तांक पापा फ्रांसीस, सर्व आमचे बिस्पो, सर्व आमचे याजक, सर्व आमची धार्मिका तुझे अभिषिक्त सोम्या तुवें मिजून काडलेले तुका समर्पण दिता हांव. जेजू तुझ्या मिसांव संवसाराच्या कोणशा कोणशा पावो जाय. जेजू आमच्या मालगड्याक कितल्या मिशनरीनी सोम्या तांचे रागात वारयले. मरणाचे बेन आसतना, कश्ट सोदचे बेन आसतना, जेजू दगदोणी लेखीन आसतना कोणशा कोणशा ते गेले, लोकांच्या खाणसांनी ते रिकले, हरी एकल्याच्या कश्टांनी वांटिली जाल्यार सोम्या आनी ते मिसांव केले. जेजू आज तुझ्या अभिषिक्तांक आमी तुका भेटोवन दिता. सोम्या तुझ्या कृपेन तांकां बरें. सोम्या तुजी शुभ वार्ता आज पावत. जेजू जायत्या जाग्यांनी आज पवित्र सभा अस्कल जाल्या. सोम्यान जेजू आज बावार्थ अस्कल जावन येता. तुजी बरी खबर परगट जायना. सोम्या शुभ वार्ता परगट करचें काम अस्कल जाला पवित्र सभेंत. सोम्या आमच्या याजकांनी अभिषिक्तांनी तुज्या खुरपेन बरोवंक, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक सगळ्या संवसाराच्या कोणशा कोणशा तुझे नाव उलो मारची सकत जेजू तांकां लाभय आनी त्या नावाक उलो मारचे बरे. सर्व तुजी बरी खबर कोणशा कोणशा पावून दी. जेजू आमी तुज्या लागीं मागता. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता तुका. मिशनरी पासून मागया बाबा बहिणीनो. कितलीशी आमची भाऊ बहिणी, आमचे पाद्राप, आमची सिस्टरां, कितलेशे लायक मिशनरी आज कश्टाच्या जाग्यांनी वचून जेजूक परगट करतात. जेजूची शुभवार्ता परगट करतात. पवित्र पुस्तक परगडतात. थोडी कश्टांत आसात, थोडी बंदेंत आसात, थोड्यांक मार पडतात, थोड्यांक तांकां कश्ट भोगतात. जाल्यार लेकीन आसतना जेजूची शुभवार्ता परगट करच्या कामांत बुडोवन गेल्यात. बाबा बहिणीनो, थोड्यांक सवलत पर्यंत नात, थोड्यांक सारकें जेवंक मेळना तरी दुर्बळकाची जिणी जीव पडटा तरी सोम्याच्या मोगान भरिल्ली कितली मिशनरी बाबा बहिणीनो आज सोम्या खातीर आपलो जीव दिवन आसात, आपलें जिवीत करसून आसात. ह्या मिशनरी खातीर मागया. मोगळा जेजू ह्या सर मिशनरींक सर्व संवसाराच्या कम्युनिस्ट राष्ट्रांनी, ह्या हेर अक्रिस्तांव राष्ट्रांनी खंयसर विरोध म्हूण आसा, खंयसर शुभ वर्तमान परगट करच्याक आडखळ आसा, खंयसर दोगदोवणी आसा. सोम्या जेजू तुज्या मोगान बरोवन तुजें नांव परगटच्या खातीर, सोम्या तुजी महिमा परगटच्या खातीर, तुजें उदर लोकांच्या काळजांनी रोभाशें करच्या खातीर, सोम्या जेजू तुज्या नांवान सुटका जोडच्या खातीर ही मिशनरी जीव दिवन आसा. सोम्या तांच्या खातीर मागता हांव. आपड जेजू तांकां, आपड तुजे सक्तीन तांकां भर, तांच्या दगदणी तांकां धैर्य दी, तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. सोम्या तुज्या मिसांवाक भोळ दी. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता तुका.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका बाबा बहिणीनो, आज कितलेशा जणांक सोम्याची गरज आसा. कितलीशीं जाणां कश्टांनी आसात. कितलीशीं जाणां हांव चिंता आयच्या दिसा जिवंक नात. आज जिवंक ना. आज ओडो लावन टीव्ही पळोवन आसलो. उत्तर कर्नाटकांत औराक सांपडले एका कुटुंबाक टीव्ही 9 वर्देकरान विसरले. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು आणि ती म्हणाली 2 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. बाबा बहिणीनो, कितलीशी जणां आज कश्टांत आसात. आज जेजूची शिवर्त थंयसर पावसय बऱ्या मनशा माने पात. देवान कितल्या जणांक सकत दिल्या दुर्बळ्यांक कुमो करची. आज कितलेशे थोडे मनीस तांकां दिल्ल्यांतले देव वांटून घेतात सोम्याच्या मोगान बरोवन. कित्याक त्या दुर्बळ्यां थंय जेजूक ती पळयतात. म्हणजे ल्हान बाबांक आनी भयणी कितें तुमी केलें म्हाका आज तुमी केलें. बाबा बहिणीनो, आज आमी मागया कश्टांतांतल्या हर एकल्या आमच्या बाबा भयणी. कोण ह्या आवरान कश्ट येतात, कोण फाटल्या ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतात, कोण रिणाच्या बऱ्यान बुडोवन गेल्यांत, कोणाच्या घरांत वरवीं ना, कोणाच्या घरांत सवलतो येनात, कोणाच्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक पयशे नात, कोणा वखदाक वखद हाडूंक पयशे नात, कोण आस्पत्र्यांनी वळवळटात, कोण विविध कश्टांत सांपडल्यांत, अनवरांत सांपडल्यांत. मागया तांचे खातीर बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त थंयसर पावोवन दी. सोम्यान म्हणली ती उतरां, म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणीक कितें तुमी केलें, म्हाका आज तुमी केलें. जेजू तूं बऱ्या मनशान थंय जेजू तांकां आपड. कोण आनी मोन करिनात, कोणय तांच्या कश्टांक स्पंदन करिनात. जेजू तांचे काळीज खडय, दारून दिल्ली काळजां खडय. जेजू ह्या संवसारांत आमी पुंजावन दवरलें कोणें व्हरूंक ना. सोम्या बगार ते सोडून वचोंक आसा. बदलेक कितल्या कोणें पुंजावन दवरलां, कोण कितें दिवंक आयकनात. ती मोन करून दीत दुर्बळ्या कश्टां त्या भावा भयणीक वांटून घेवचो स्पिरीट जेजू तांकां तूं दी आनी तांकां आपड. सोम्या तुज्या पवित्र सक्तीन तांकां आपड. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बाबा भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं जेजू येवच्या वेळार कितें मारेकार पिडा आसल्यो आनी सोम्यान सगळ्या पिडेस्तांक गूण केले आनी पिडा कान उडयलो. जेजू म्हणलो मिशनरी आयच्या संवसाराक येवन दी. बाबा भयणीनो, कोवीड म्हणल्यार पिडे वरवीं संवसार वळवळटा. लाखांनी लोक येदोळ सुमोन पावलो. लाखांनी करोडां 2-3 करोड उतरलो येदोळ लोक त्रस्त जाल्लो. आनी आमच्या भारतांत इतलो लोक कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाता. काल न्ही पोर एक कुटाम म्हाका फोन करी लागले. म्हज्या तुमारतेंपाच्या आदल्या वळखीचे कितें तांकां म्हजो उडास आयलो दिसता. म्हणून लागे फादर आमचे बसत मागा, आमचे बसत मागा. आमी मस्त कश्टार आसा. आमगेर सगळ्यांक कोरोना फादर. काल हें करचें कळना. हांवें विचारलें कश्ट आसा गी, घरा कांय वरवीं आसा गी, तें कांय खंय व्हडलें कुटाम न्हय, तिका दुर्बळें कुटाम. नाल्यार फादर ना फादर पोर कोणें गेल्लेशें दिल्लें आसलें, आमकां कोणा भायर वचूंक जायना. हांवें तक्षणा त्या फिरगेजीच्या विगाराक फोन केलें आनी त्या विगारान तक्षणा ताच्या गोवळेक वर्शे त्या वाड्याच्या गुरकाराक इन्फॉर्म केलें आनी त्या कुटुंबाक वरवीं फावीत केली. तक्षणा कश्टांतांतले ह्या कुटुंबाक बाबा भयणीनो, कितलींशीं कुटुंबां आसात आसलीं, कसल्या कश्टांनी आसात पळया. बाबा भयणीनो, ह्या कोवीड पिडे वरवीं कितले
कश्ट मनच्या कुळाक येयल्यात थोडी सांगनात थोड्यांक सांगूंक जायना तांचे कश्ट आनी एकल्या कडेन पूण खरी एका रितीन कश्ट जातात आमी जेजू कडेन समर्पण दिवया भाव भयणीनो कोण ह्या पिढे वरवीं कश्ट जातात पिढेक बलिदानान ह्या पिढे खातीर कोण तांकां प्रत्येक सेवा दिवंक कश्ट जातात खरी एका रितीन सोम्याक समर्पण दिवया जेजू ही कोवीड पिढा कान उडय जेजू आमकां सुटका दी ह्या संवसारांत ह्या पिडेंत तुका बरें पडलां पळय कश्टांत असल्या सुटका दी जेजू जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका बाबा भयणीनो ह्या घडये आमकां सोम्याना पडची गरज आसा आज ह्या आराधनांत भाग घेतली हांव आनी तुमी आनी सगळीं माध्यम आनी भाग घेतली हर एकल्या जेजूक आदा पडची गरज आसा आमी एक एका रितीन कश्टांत आसा कितलेशे जाणांनी म्हाका आज हांगासर त्या संवादडल्यान ह्या हप्त्यांत एकल्याच्या पुतान आनी सुनेन मोगळा जेजू घर सोडून ती भाड्याच्या घरांत आसात तांणी बेगीन पाटे येवन तेंच्या घरांत रावूंक एका भयणीच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक एका बाबाक कोरोना पॉझिटिव्ह आयलां गूण जावंक एकल्याच्या पुतान गोंयांत तावन एका भयणीन फोन केला फादर म्हज्या पुता पासून म्हाका तो हमाल पिवन डिप्रेशनान आनी वस्तू कश्ट जाता ताका सुटका दिवच्या पासून म्हाका एकल्याची खेज आसा शनवारा आनी त्या पिडे त्या केजींत बऱ्या तरान ती खेज परिहार जावन सुटका लाभोवंक मागोवंक विनंती केल्या मोगळा जेजू एकल्याक दुबायंत आनीकी प्रयत्न करना थंय एक बरें काम मेळोवंक त्या आदल्या कंपनींत काम मुंदरसून ताका मेळोवंक ताणें ताका काम मेळोवंक आनी एकल्यान आपले बिजनेस पार्टनरशिपांतले भायर येवन संत बिजनेस करूंक अशें बिजनेस लॉस जाता बचाव जावंक एका भयणीक तकलेचें कॅन्सर आसा तें कॅन्सर देव तिका गूण करच्या खातीर एकल्याचें बोन ग्रोथ आसा तें डॉक्टर शांतराम शेट्टी कडेन पळय अपॉयंटमेंट दिता तें डायग्नोज जालां बऱ्या तरान कळोन आयले इतलो तें कळनातलें आतां बऱ्या तरान गूण जावच्या पासून मागता जेजू एका भयणीक आपल्या पुतान वायट वाटो संडून बरपाटी येवच्या खातीर कळनासतना ती आपल्या पुता खातीर मागता तो परिवर्तन जावंक आनी तेज्या मोतीक उजवाड मेळोवंक हे उडपी सकलो भाव डायबिटीस डिप्रेशन इन्सॉमनिया पिडे वरवीं मस्त कश्ट आसा जेजू तुवें ताका गूण करूंक तो मागता एकल्याचो जागो विकून वचोंक भायल्या गांवाक वचोंक आनी भायर अश्यो आडकळी सगळ्यो पयस करूंक येवची विघ्नां निवारूंक मागता सोम्या हें कुटाम कोवीड पिडे सांपडलेले कुटुंबान तांकां सगळ्यांक त्या कुटुंबांतले ह्या पिड्यांतले बाचाव करूंक मागता जेजू परगांवांतली एक भयण सभार्थीम सात पीठ तावन वयर पडली ती आनी की बरी पुर्ती जावंक ना बऱ्या तरान गूण करूंक एका भयणीक पोटान दूख उलोवपू नोसिया मायग्रेन तोंडान कोडसाण येता बेगीन तुका बरें कर जेजू एका भयणीक पोटांत आनी कितें प्रॉब्लेम आसा थायरॉयड प्रॉब्लेम आसा आनी रातचें कठीण सपनां पडटात न्हीद डिस्टर्ब जाता तुवें गूण करूंक जेजू एकल्या कठीण पोट दूख आनी तकले पडापड आसा तिणें गूण जावंक एकल्याक काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक एका भावाक कॅन्सर टेस्ट जाला रिपोर्ट बऱ्या तरान येवंक एका भयणीक एका सरकारी काम मेळोवंक एका चलयेक तिणें मोग केल्या चल्या लागीं कादर जावंक मुस्तवाचें जाता त्या चल्यान मोहन कर तिच्या लागीं ती लागीं कादर जावंक दुबायंत एका जोड्याक तुवें आशिर्वाद करूंक एका भावान लग्ना बायलो संबंद सोडून आपल्या बायला लागीं कुटुंबा लागीं मोगान जिवंक आनी हें कुटाम उरोवंक एका भयणीक कामाची भद्रती मेळोवंक एका भयणीक एक काम मेळोवंक आनी कुटुंबांत पळय जाय भुरग्यांक इस्कूल शिकयताय दुबायंत कश्टांत आसा एक काम मेळोवंक शिरांच्या पिठेन कश्टांत एका मस्त दूख भोगच्या एका भावाक बरी भलायकी मेळोवंक सोम्यांची एकल्याक सोमी गॅस्ट्रीक पिडे वरवीं ती वळवळटा मस्त रितीन तेमतावन ह्या पिडे तावन तूं सुटका मेळोवंक पडोल सोमार जाणा बायस सरता आसतना इज्रायल तावन एका भयणीन
फोन कर मुझे लागी मागो सांगले बेंगलोर अंदरच्या एका तिच्या कुटुंबाचे काम मेळोंको एक लाग एक बरी सिरीक मेळोंको दोगां बरी जावंक भलायकी बरी जावंको आनी तिचे डायबिटीस गुण जावंको आनी एक लाग इस्रायल विजा मेळोंको आनी एक लाग आमाल पिने सोडूंक मोगळा जेजू ही सर ते समान तुजे मुखार दवरता सोम्यान जेजू आज आराधनाक आमकां आदार दिवचे सदांचो उडास करता हांव सोम्या आज हे मॉन्स्टन्स हांगासर फावो केल्ल्या आमच्या एक भावा जॉन सुरेश सांगतीस वते मावडो ताका सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी बर सोम्या जेजू आज हांगासर फुलां दान दिल्ल्या दानीक तशेंच ह्या आमच्या दैवीक अमरात कामा खातीर या आराधना खातीर सबार दानी आमकां कुमो करनासात ह्या दिसांनी हर एक लाख जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू ह्या आराधन प्रसार करूंक डिवायन व टी व्ही तसो मालाक संगीत दिवचो आमचो भाव आनी तशेंच आमकां व्हिडियोग्राफी करचो आमचो भाव आल्तारीचें डेकोरेशन करचें आमच्या सिस्टरांक आनी आमच्या दैवीक समत्याच्या सहसिबांदेक जेजू तांचेर आशिर्वाद घालच्या वावरांत सोम्यान जेजू एक विशेष रितीन आज ह्या दिसांनी बोटी आमच्यो जायत्यो बोटी आमच्या फिरगजेंत आसात आमचे त्या बोटी घरां बसत मागता हांव जेजू तांकां ह्या नश्ट जायनासतना मासली बऱ्या तरेन मेळोंक आनी ह्या बोटी वादळांतल्यान तांकां राखून जेजू विनंती करतात हे सर्व सोम्या इरादे तुजे मुखार दवरता हांव जेजू सोम्या आज आशिर्वाद घाल तूं मिशनरी जावन आयलो जेजू बरी गबार हाडनालय पेडेस्तांव बरी गबार सोम्या कश्ट दिला बरी गबार सगळ्यांक ह्या कश्टांत ते सुटका दिवच्याक तूं आयलय जेजू तुजे मुखार आमी दिंबेर पडटा हांव जेजू दिंबेर पडून आमी ह्या कडे तुजो आशिर्वाद मागता आमची मागणी तुका पेटयता इरादे तुका पेटयता जेजू सक्कड आमी दिंबेर पडया ह्या घडये सोम्याक आमी समर्पया हर एकल्या आमी एकामेका बसत मागया भाव भयणीनो हे हर एक इरादे मी जेजू 2000 वर्सां येयलो मिशनरी पिडेता ताणें बरें केल्लें कश्ट आमच्यातल्यान सुटका दिल्ली आज तुजी आनी म्हजी मागणी आयकता आज इतली मागणी ताचे मुखार दवरल्यान हर एक त्या सोम्याच्या पांयां तळी पावून दी फाटल्या सभार आराधना वेळार कितलेशा गरजां बसत मागलां जायत्यांक बरेंपण लाभलां जायत्यांक आनीक बरेंपण लाभोंक आसा हर एक तांची फाटल्या आराधनाची तेसां जेजू मुखार हाडया आनी सोम्या मुखार आमी मागया हालेलुया 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 मंगळा जेजू मंगळा सोम्या जेजू तुज्या मुखार ही मागणी दवरता जेजू जेजू आपड जेजू तुज्या पवित्र सत्तेन तुमकां तुमकां दी जेजू संवसारा तुमकां जाय जेजू कश्टांतल्यान तुमकां जाय जेजू आपले दे सोम्या जेजू जे विश्वास दवरता जेजू आमी तुका पात्य द वी बिलीव इन जीसस दैट यू विल टच अस यू विल टच अस हियर जीसस यू आर द वन वी बिलीव इन live in you. Jesus, Jesus, Jesus. सोम्या जेजू 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 सोम्या आशीर्वाद घेवया जेजू आमकां आशीर्वाद आमारी पातात आपडतलो हर एक आमची मागणी तो ह्या कडये आयकतलो सुटका दितलो तिंबेर पडोन तुजो आशीर्वाद आमी घेवया Diavoda sacramenta sastannaman koruya purvillatya rupavotla novyoriti adarya अस्कत्विश्व्या पावाडताचे बळदेव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्यान अर्सिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन प्रार्थुया हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय
तुझे सडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आम्ही बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां दान फावो कर जो जे तांडात करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू तो आमचो आदार, मोगान तो आमकां सांबाळ, कुरपेन जर आमी आसो, जियेशें कर सदां काळ.